मोगाळ भोवन न्ही भिडीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या आयच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता एक बरो दीस मागता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात एडवर्ड रिटा सॅमसन डिसोजा, बेंजामिन डिसोजा आनी रुफिना कायार, जोय विनिना मनियमपरे, प्रिशल मार्टिस बेंगलोर. ह्या कुटुंबांच्या इराद्या पासत ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. सर्वेस्परा मोगाच्या रसणारा भेटैतां बलिदान. सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधना. विविध कुटुंबां धावून विविधतेनी घेऊन भावातांगे पोटयता. काळजांनी एक जावून मौनांनी आरारून सोम्या तुका वंदिता. सर्वेस्परा मोगाच्या रसणारा भेटैतां बलिदान. सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधना. मोगशनो ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवा ह्या पुरी आसात. आपल्या 10व्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी अर्गामी स्थिता लिसा ॲशेल डिसोसा. आपल्या 30व्या वर्साच्या विशाल रॉड्रिगस हाच्या 30व्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी अर्गामी स्थिता युजिना रॉड्रिगस. मेल्विन सिक्वेराच्या जल्म दिसा संदर्भी अर्गामी स्थिता जुलियट डिसोसा. अर्गामी स्थितात जल्म दिसा संदर्भी अर्गामी स्थितात एडविन ब्रायन मेनेजस, ऑल्विन कुटिनो, डेविस मोंतेरो. अर्गामी स्थितात ॲरन प्रीतम रेबेलो आणि आन्सिला शालिनी मार्टिस, जॉयल वेगस, एव्हलिन पिंटो आणि कुटुंब. कार्मेल मायक अर्गान जावन मीस दितात जसिंता आणि जॉन मोरस. कुटुंबांत सरल्या सर अत्म्या खातीर मीस दितात संदीप डिसोजा. आलिस आणि एलायस फर्नांडिसच्या आत्म्याक मीस दितात लिली फर्नांडिस. लॉरेन्स पेरेराच्या आत्म्याक मीस दितात जानेट पेरेरा. चार्ली रॉड्रिगसच्या आत्म्याक मीस दितात आयरिन पेरेरा आणि कुटुंब. लिली पेरेराच्या आत्म्याक मीस दितात फेल्सी मेनेजस. चार्ली रॉड्रिगसच्या आत्म्याक मीस दितात आयरिन पेरेरा आणि कुटुंब. सिसिल डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात अगस्टिन आणि फ्लाविया डिसोजा. मेरी क्रासच्या आत्म्याक मीस दितात कॉसेस डिसोजा. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आत्म्याक सांद्यांच्या आत्म्याक मीस दितात कॉसेस डिसोजा. साल्वादर आणि पाउलिन हाच्या आत्म्याक मीस दितात हिलारी डिसोजा. हेनरी साल्डनाच्या आत्म्याक मीस दितात अनिल फर्नांडिस. सेलेस्टिन जुलियाना पिंटोच्या आत्म्याक मीस दितात अनिल फर्नांडिस. नातालिया आणि कुटुंबांत अंतरलेल्या सर सांद्यांच्या आत्म्याक मीस दितात लिझी मंडोन्सा. रॉनी डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात विल्फ्रेड लासरादो आणि कुटुंब. लॅन्सलट आणि विनिफ्रेड डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात विन्सन आणि शर्ली डिसोजा. हिलारी हेल्बकर्क हांच्या आत्म्याक मीस दितात विन्सन आणि शर्ली डिसोजा. लुकस दुसऱ्या म्हयन्याच्या उगडासाक मीस दितात विन्सेंट आणि कार्मेलेटा आणि कुटुंब. नातालिया लेफ्टे डिसोजा आणि पॉल फर्नांडिसाच्या आत्म्याक मीस दितात लेस्ली मस्करेनस. ह्या ते सवा सांगाता आमच्या त्या सवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक रितीन मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे पोट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगचनो आयच्या दिसा पवित्र सभा अल्फोन्सस लिगरी हाचे स्मरण करता.
हो एक इगजमातेचो दोतोर आणि हो नेपल्सांत 1696 इस्वेंत जल्मल्लो आणि लोकांक क्रिस्ती जीवन बऱ्या तरेन जियोवच्याक प्रेरीत करच्या खातीर प्रसंगदाराचो मेळ तो घडता वा रेदेमतोरिस्त मेळ तो घडता आणि हाचे सगळे प्रसंग करूंक तांकां उमेद दिता. मगाचे न्हू आज हाचें स्मरण करता आसतना ताची देख आमी घेवया. देवाचे उतर परगट करून एक बरी क्रिस्त जिणी जिवंक जाय अशें करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. ह्या पवित्रेतेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट धोरणे बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंतान समका मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्पदिता देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोफिया काकूळकर, सोफिया काकूळकर, क्रिस्ता काकूळकर, क्रिस्ता काकूळकर, सोफिया काकूळकर, सोफिया काकूळकर. प्रार्थया. सर्वेस्परा काळा काळांच्या गरजा प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपसयताय. तुज्या धर्माध्यक्षा भगवंत अल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सर्गराजान ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी अधिकाऱ्यांक आनी सगळे परजेक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो. ताणें ह्या शहरा विरोध प्रवाद केला. तुमच्याच कानांनी तुमी तें आयकलां. पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी सगळे परजेक जाप दिली. ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शहरा विरोध तुमी आयकली ती सगळीं उतरां प्रवाद करून सांगूंक सर्वेस्परांच म्हाका धाडला. देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तुबां सारकीं करा. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयका आनी जी विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परांक सांगलें ती तो धाडचो ना. पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातान पडलां. तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा. पूण एक मात्र मोतीन दवरा, तुमी म्हाका दिवची मारशात जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर आनी ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवासाचेर हाडटल्यात. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी आनी सगळे परचेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्मान फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला.
पूण जेरेमियाक शापानाच्या पुता हाईतमाचो आदार मेळ्ळो देखून ताका जीवशी मारचे खातीर ताका लोकांचे अधीन केलो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तुजे उदंडयेन म्हाका आयक देवा. तुझे उदंड दयेन म्हाका आयक देवा. उपरांत रोंबलेल्याक म्हाका हात दिवन उबार. दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दर्याच्या गुंडायेंतलो म्हाका वयर काड. लारांनी म्हाका वन व्हरूंक दिनाका. समुद्रान म्हाका ग्रासूंक सोडिनाका. पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मिनाका. तुझे उदंड दयेन म्हाका आयक देवा. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सडवण कर म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. तुझे उदंड दयेन म्हाका आयक देवा. हें पळयवन दुबळीं धाकटीं संतोस्तलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या उरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपरवा करिना. तुझे उदंड दयेन म्हाका आयक देवा. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्तराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. नेती पासो दगदनी भोगतलीं कितलीं भागी सर्गींचें राज तांचें. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्तराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद परायेच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभाऱ्यां लागीं म्हणालो, हो स्नान जाता जुवांव जायचे. तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून ताचे ती आसऱ्यां करच्यो ह्यो पदव्योय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचे सारकें न्ही म्हणून जुवांक ताका सांगिल्लें. हेरोद ताका जिवेश मारूंक सोदतालो. पूण लोक जुवांक एक प्रावादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैर्या मुखार येवून नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सापत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपले आवयचे शिकोवणेन अशें म्हणाली, स्नान जाता जो आमचे शिस एका तातकान घालून म्हाका हांगासर हाण दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या आपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैर्या मुखार दाक्षिणेक पडून तिणें मागिल्लें दिजय म्हणून ताणें फरमायलें आनी जणदान बंदेंत आसलेल्या जुवांचें शिस्त कापयलें आनी तें एक तापखांत घालून सेलयेक हाण दिलें. तिणें आपले आवयक वन दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचें उतर हें. वखली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
मनशाचें सैम कशें गे म्हळ्यार जर तर खंयच्या एका व्यक्तीक ताची सूख दाखोवन दिली तर तो सगळो सुसांबळ जाता आनी ते सूख दाखोवन दिल्ल्या व्यक्तीक कशें ताच्या वाट वयलें काडचो म्हणले चिंताप करता वा काडूंक प्रयत्न करता. पूण जर तर एका व्यक्तीन ताणें करचें सूख ताका दाखोवन दिना तर ताका कितेंच भोगना वा कितेंच जायना. हें जावन आसा संवसाराची साल. पूण आयच्या वाचपांत प्रत्येक रितीन सुवार्थेंत हाका विरोध जाल्या एका व्यक्ती विशयांत आयकत हांव. ताची वाट जावन आसली सताची वाट, ताची वाट जावन आसली नितीची वाट आनी तो जावन आसता स्नानीक जवाव. मगाच्या न्हू हेरोद आनी हेरोदियस हांच्या अनैतीक संबंदा विशीं कोणाक कळीत नासलें की खंडीत जावन ताच्या अधिकाऱ्यांक ताच्या सामान्य लोकांक सयत कळीत आसलें की हेरोदान आपल्या भावाक फिलिपाचे बायलेक आपणाची कन्न घेतल्या म्हणून. पूण कोणाकच ताचे विरोध हेरोद विरोध उलोवंक धैर्य पावलें ना. कित्याक तांकां कळीत आसलें हेरोद एका श्रेश्ठ जाग्यार आसो व्यक्ती आनी जर तर ताचे विशयांत उलयलें तर ताचे विरोध उलयले तर ताचें खंडन केलें तर खंडीत जावन आमकां तांकां कितें तरी तांच्या जिवाक बादाक आसा म्हणलें तांकां कळीत आसलें. देखून ती वगोस रावली. पूण जुवांक तशें केलें ना. जुवांक कळीत आसलें हेरोदाची जिणी अनैतीक जिणी. देखून ताचें खंडन केलें. कित्याक ताचो एकच उद्देश जावन आसलो देवाक मेसवोवचें न्हय मनशाक मेसवोवचें. कित्याक तो देवाच्या प्रेरणान बरोल्लो व्यक्ती. देखूनच ताणें केल्ल्या त्या कामाक ताणें केल्ल्या त्या खंडनाक ताका इनाम मेळ्ळें. मरणाची शिक्षा मरण मेळ्ळें. पूण सर्गींच्या राजांत ताका खंडीत जावन इनाम फावो जालें. मग अशें न्हू आमचें तें दोन विंसवण आसा. एक संवसारा सांगाता वेचें आनी एक संवसारा विरोध वेचें. संवसारा सांगाता गेल्यार आमकां सर्व लोकांची संवसारी व्यक्तींची आमकां शाबासकी मेळटली आनी तांचे सांगाता आमकां संवसारी इनाम मेळटलें. पूण संवसारा विरोध गेल्या तर आमकां खंडन मेळटलें. आमच्या जिवाक सयत बादाक आसची साध्यता आसा. पूण संवसारी सांगाता गेल्यार आमी देवाच्या राज्यांतावन भायर पडटले हांव. संवसारी विरोध गेल्या तर देवाच्या राज्यांत आमी येवकार वा स्वागत घेतले हांव. देखून मगाच्या भावना आनी भयणो आयच्या दिसा ह्या वाचपांच्या नियाळ करता आसतना विंसवण आमची संवसारा सांगाता वेचें की संवसारा विरोध वेचें. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फावो ती विंसवण करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळेर प्रत्येक रितीन मागून घेवया. सर्वसांचे मोगाळ बापा कानीक जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसांव. कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा जगेते तुवेंच दिले बेटे ताव आमकां ह्या बलिदानां तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवें. सर्व आमचे मोगाळ बापा कानीक जावन तुका दिता मागून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसांव. म्हज्या भाव भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सरपदिदा देव बापाक मांडटात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्यान एके पयस बेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव खणवळ्या देव बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान भेटयतना भगवंत अल्फोन्स आपणाची सुका भेटवणी करतलो. तशेंच आमी तुका मांडटात असली तुज्या मोगाची बली जावच्याक
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुझ्या मोगा सौसो पेटय आणि आमकां पवित्र कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराते उबाटाव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशामी करून फावो. सर्वस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्याचो. अल्फोन्सस लिगरी तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी ससनी खराचे हें रगत. पातकांचे भोगसाणे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावट सगोट पगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगडता. तुझ्या सोम्या जेजू आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जावतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजवळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती
भाग्यवान सुसेतीचो पती, भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी जगात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्याची सुक्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरी संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्याची सुक्रिस्ताचे देवाच्या पुता बापाच्या कुशे प्रमाणे आनी पवित्र सहकारान तुज्या मरणावर वेळ संसाराक तेंचे विदिल्लय जे भोव पवित्र कुडयान रक्तवरील सगळ्या म्हणजे पटपणांतलो सर्व आयटम म्हाका निवार. जुनांची आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजे सुशलो वेगळो सरून कितें सनेर म्हणून. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर आमचे म्हाका खबना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकाराटयता हरिका पाठयता जेजू रे मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार गेलाय हरगां जेजू मोगाळा. आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय, मासार तांदा दोस करताय. उपकार तुजो बावडो कसो मोगच्या दी
आदार तुझो उपकार आठयता हरगां पाठयता जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय बिडार केलाय हरगां जेजू मोगाळा. प्रार्थया. भौमोगाळ बापा, तुवे भाग्यवंत आल्फोन्साक ह्या त्या गोठांचो विश्वासी मनियारी करून जानवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो सोडूंक आनी सासनाच्या सासनाक तुका वाकणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल साहेबिनीचे नवें. हे भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटा. आपणाक सचार अंदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सपुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुसारूम घालतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बोळे माये, कदनातले आमकारे कार्मेलितांच्या आधारा पावम काय दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी थीर बरवशान तुजे शेशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मेरिफा जेजू मुखार दवरता. आमच्यो सर्व गरजो मोरये मुखांतर जेजूच्या पांयांतळी आमी समर्पण दिवया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागता आसतना सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. ह्या पिडेतावन बेगीनच आमकां सुटका मेळून दी. तशेंच ह्या पिडेक वखद सदन काडूंक जाय अशी कृपा मोतीचो उजवाड समी देव हर एकल्या विज्ञानीक फावो करून दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया. सांगता म्हणया. उगडास करये भोवदाळी आमकां मरये, तुज्या आश्रयाक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोण कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन धेर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आय आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमोप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमोप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमोप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. मरये मुखांतर लाभल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिवन सांगता म्हणया. ए भोव भाग्यवंती मरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता.
तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता ओडपाचें तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आमी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तेसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. नमो 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 ये मोरिये 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 मोरिये आमचे माये नमो 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 आमचे शेकाये नमो नमो पावतू आमकां माये सर्वेळी पावतू आमकां माये सर्वेळी नमो 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 ये मोरये नमो 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 ये मोरये मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां बगे पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमच्या दुबा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आमेन.